खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्याक येवकार. काल सावन वेगवेगळे तरेची खवदळ चालू आसात गोंयभर. पण आयचो आमचो जो फोकस आसा तो 2 गजालींचेर. पयली गजाल म्हळ्यार लॉकडावन, दुसरी गजाल म्हळ्यार कोवीड केसी. आनी ताजे मदीं आनी कितलेशेच ह्या कोविडा कडेन संबंदीत विशय तयार जाल्यात, ते विशयी घेवया. हांव सगळ्यांत पयलीं वता आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा म्हऱ्यान. लौकीक, 30 वाडींतलो लॉकडावन ही पयली गजाल. आनी ताजे उपरांत काल जे एज्युकेशन डिपार्टमेंटान सर्क्युलर इश्यू केला ताचेर भरपूर वाद जाला की टिचर्सांच्यो सॅलरी ज्यो आसात त्यो त्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशनान पे करच्यो ह्या म्हयन्याक म्हणून. सो वॉट इज द अपडेट? आनी कितेंय जर तुजे कडेन अपडेट्स आसा जाल्यार डेफिनेटली गो अहेड. कितें आहा लॉकडावन आनी ह्यो बाकीचे अपडेटी. ओके, 3 गजाली म्हाजे कडेन. एक लॉकडावन बरो आसलो. म्हणजे आमी पणजे रावंड मारून पयलो, पणजे भायर पर्वरी सुद्दां रावंड मारून पयलो. बागायतदार बंद आसलो. एक पणजे सहकार भंडार तेंच्यान चालू दवरलेले एसेन्शियल सर्विसीस भितर थोडे भाजयेकार आसले, थोडे दूद सकाळी सोंपोवन गेल्ले, मागीर शटर डावन आसली, थोड्यांची शटर हाफ आसली, दूद विकता ते. सो लॉकडावन रस्त्यार कितल्यो गाडयो दिसना. पुलीस बंदोबस्त बरो आसलो. पुलीस पण कोणाचे एक गाडी 2 गाडी कोण येयले म्हणून आडोवन विचारी नासले. ते हांवें नोटीस केला की ते वचपाक दिताले कोण येयले जाल्यार. सो लॉकडावन ते मनान आयचो जरी लॉकडावन बरो आसलो. दुसरी गजाल, विश्वजीत फोंडा विजिटाक गेल्लो आयज. फोंडा विजीट करून तेणी फर्मागुडीचे 2 एक ऑपरेशनल आहा ते कोविड केअर सेंटर इंजिनियरिंग कॉलेजान, दुसऱ्याक आनी एक ऑपरेशनल करता तेका विजीट केली. तेजे उपरांत ते हितून येयले आमच्या फर्मागुडी रेजिडेन्सीन येयले. थंय तेंच्यांनी चेक केलें. मागीर ते उसगांव गेले. उसगांव अर्बन हेल्थ सेंटरान तेंच्यांनी चेक केले. तर तेन्ना तेणी उलयतना सांगलें की 2 गजालींचेर तेजो फोकस आहा. जशें काल गव्हर्नरान म्हटलेलें की रिपोर्ट्स येता जेवण सारकें मेळना म्हणून, रिपोर्ट्स येता सारकें सॅनिटायझेशन आसना म्हणून कोविड केअर सेंटरांनी. सो तेजेर फोकस करून विशयतान आयज उलयतना सांगलें की ते खंयची तरी प्रोफेशनल एजन्सीक ह्यो गजाली, जेवणाचे फक्त एक एजन्सी पळयतली, निवळसाण दवरपाची एक एजन्सी पळयतली, हे करपाचे चिंतता. हेचे पयलीं जेन्ना विश्वजीत एक 5-6 दीस पयलीं उलयला, 7-8 दीस पयलीं उलयला, तेन्ना तेणी सोडेक्सोचें नांव घेतलें. सोडेक्सो सारकी एजन्सी फुडें येयल्या म्हणून हे करपाक. सो ते एक प्रायवेट पार्टीक भायर काडून एक प्रोफेशनल पार्टीक दिवपाचो विचार चल्ला आसतलो. ह्यो सगल्यो गजाली जाग्यार घालपाक. दुसरे एज्युकेशनाचे सर्क्युलर. एज्युकेशनाचे काल एक सर्क्युलर येयले. काल 2 सर्क्युलर येयले. कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस बी टिचरींग आसल्यो तिका विदाउट एनओसी म्हाका दिसता हे करपाक मेळटा, परत रिक्रूट करपाक मेळटा. अशी एवरी अपॉइंटमेंटाक एनओसी डिपार्टमेंटाची घेवची पडटा. तेंचे कॉन्ट्रॅक्ट आसता, लेक्चर बेसीस आसता. एबल टू डायरेक्ट रिजॉइन करपाचे ह्या एज्युकेशन एकेडमीक इयरा खातीर ते एक सर्क्युलर आसले. दुसरे मेजर आसले सर्क्युलर ते एज्युकेशन डिपार्टमेंटान कोण तरी पॉझिटिव्ह काय तेजो फॅमिली मेंबर पॉझिटिव्ह सापडला सेक्शनांतलो म्हणून सॅलरी अबाउट स्कुलांक घालपाक मेळची ना आनी सगळ्या स्कुलाचे एडेड स्कुलाचे मॅनेजमेंटांनी स्वता सॅलरी घालपाची ह्या म्हयन्याची असो म्हणतो सर्क्युलर आसलो. एक्चुअली एक पेशंट मेळ्ळो सुद्दां जाल्यार आख्खे डिपार्टमेंट कॉलेप्स जावन या जॉबाची गजाल आख्खे डिपार्टमेंटूच कॉलेप्स जाता. आनी इतलीं स्कुलां शेकड्यांनी स्कुलां एडेड तिंका प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा. लोकीक मेन जो प्रश्न येता तो सामको सादो की हे कोविडाचे निमित्त काय फायनान्शियल क्रंच. वॉट आर यू हियरिंग? एज्युकेशनाचो हे पयलो सॅलरी बील पयलें न्हू जाल्यार म्हाका दिसता 25-30% एज्युकेशनाचे सॅलरी बिलूच आसता. म्हणजे म्हाका दिसता 60-70 कोटीचे म्हयन्याक सॅलरी बील एज्युकेशन डिपार्टमेंटाकूच वयता आसतले एडेड स्कुलांनी टिचरांक दिवपाक. आनी ह्या म्हणजे आतां पर्यंत गव्हर्मेंटान लोन घेतल्या, म्हणजे सॅलरीच्या टायमार ते लोन घेताले, लागीं येता तशें ह्या विकान तेंच्यांनी 100 कोटीचे लोन घेतला. आनी हे जर डिसिजन घेवन ते सॅलरी सरकार घालपाची आपूण आपलो आयचो वार फाल्यांचेर व्हरपाक शकता जाल्यार तिंका एक 50-60-70 कोटी सुमार तिंका रिलॅक्सेशन मेळटलें हे म्हयन्या पुरते. पण काय ना, ते फुडले दिवचेच पडटले तिंका. फुडें नाल्यार तिंका कितें दुसरो उपाय काडचो पडटलो सॅलरी कापपाची वा आनी कितें करपाचें. मागीर ते अमावंट तुमच्या पीएफान घालता वा तुमचे पेन्शन स्किमीन घालता, अशें कितें ऑप्शन काडटलो ना. पण आतां जर हे ते फुडें दुखयता जाल्यार तेजो फुडें भार येतलोच सरकाराचेर. दुसऱ्या मॅनेजमेंटा कडेन उलयले, स्पेशली आमी लक्ष्मीकांत पार्सेकारा कडेन उलयले बद्दल तेणी सांगलें क्लियर कट मॅनेजमेंटाक सॅलरी दिवप शक्य ना. पयलें म्हटल्यार
मॅनेजमेंटा कडेन पयसो खंयचो आसता. दुसरे तेंच्यांनी रूल ग्रांट येता डिपार्टमेंटा कडल्यान गव्हर्मेंटाचो. तो मेंटेनन्स ग्रांट सुमार स्कुलाची टोटल सॅलरी बील जे गव्हर्मेंट घालता तेजे 10% और लास्ट इयरचो खर्च कितलो जाला तितले whichever इज लेसर तो तितलो मेळप आसता तांकां. सो तांकां लास्ट टायम 2 हप्त्यांनी येता तो, एक सप्टेंबरान येता आनी एक जानेवारीन असो पडटा दुसरो हप्तो. सो जानेवारींतलो फाटल्या हप्तो एक्याय स्कुलाक पडोन आसता आनी जानेवारीन नाल्यार फेब्रुवारीन तरी येवपाक जाय आसलो. तो फेब्रुवारीन मागीर तो कोविड जाल्या उपरांत सगळे पेंडिंगूच उरले. म्हणजे ते एक पयशे तेंच्या अकाउंटान आसपाचे तेवूय ना आनी मॅनेजमेंटाचे स्कुलाच्या अकाउंटांनी खंयच्यान पयशे म्हणजे फी तेंकां घेवनाका म्हटल्यार खंयचे पयशे आसूंकच शकना पयशे तेंचे कडेन इतलो की सॅलरी घालपाक शकता ते. सो सगळी मॅनेजमेंटा हेच्या अगेन्स्ट आहा. थँक्स अ लॉट लोकीक. परत येता हांव तुजे म्हऱ्याक. आनी एक 2-3 इश्यू आहात, बट देन आमी एक एक करून गोंयभर या. आज 12 तालुक्यांतल्यान 12 रिपोर्टर आमकां जॉईन जातात. सो आमी हळू करून जेन्ना सुरवात केल्ली ह्या अपडेटीची तेन्ना 4 रिपोर्टर आशिल्ले, मागीर 5 जाले, मागीर 6 जाले, मागीर 10 जाले आनी आज हो व्हायरस गोंयच्या खाची कोनशांनी पावला हाचें सगळ्यांत बरें जर उदाहरण हांव दाखोवपाक शकत जाल्यार आमची ही अपडेट. आज 12 तालुक्यांतल्यान 12 रिपोर्टर आमकां जॉईन जाल्यात. हांव नेक्स्ट वता. महेश गाडी आसा आमचो सिनियर रिपोर्टर. हेल्थाची अपडेट, बाकीची अपडेट ताजे कडच्यान जाणून घेवया. महेश, कितें आहा तुजे कडेन अपडेट? प्रमोद, आम्ही पळयल्या की फाटल्या 2-3 दिसांनी जाता तितले केसी कोविडाचे वाडत चल्लेले आसा. म्हणजे 190, 198, 170 अशे वाडत गेले. कमी काय जावपाची शक्यता ना. आणि हेल्थार जेन्ना लोक उलयता म्हणजे दोतोर बीन उलयता की केसी आनीकूय वाडटले ज्या तरेन पावस पडटा आनी कितें जाता ते. दुसरी गजाल रिकवरी आसा. रिकवरी बरी आहा गोंयांत. आनी एक गजाल म्हणजे जी लोकिकान तुमकां सांगले ती एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन. प्रमोद, ना म्हटल्यार गोंयांत 14,000 सुमार स्टाफ, त्यांची सॅलरी आणि सुमार 670 मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूशन्स आसात गोंयांत आनी जी तांकां गव्हर्मेंटाचो ग्रांट मेळटा आनी ताच्या थ्रू ते सॅलरी घालतात. थोड्या टिचरां कडेन हांव उलयल्लो तेन्ना टिचर थोडे म्हणटात कितें की जेन्ना मॅनेजमेंट सॅलरी घालता ती कशी घालप मॅनेजमेंटान. एक म्हणजे मॅनेजमेंटा कडेन पयसो आसना इतलो. एक म्हणजे ते चॅरिटी वर्क कशें आसता. मॅनेजमेंट खंयचें इन्स्टिट्यूशन हें करता ते प्रॉफीट बेज अशें आसना, ते चॅरिटी वर्क आसता. सेकंड थिंग, कोणाक कितली सॅलरी दिवप, म्हणजे खंयच्या टिचराक मॅनेजमेंटान कितली सॅलरी दिवप, हय काय ते म्हणजे फूल सॅलरी दिवप की हाफ दिवप वा आनी कितें. तिसरें म्हणजे जे निमीत सांगलां एज्युकेशन डिपार्टमेंटान की क्लार्क ना कोविडा खातीर तो क्वॉरंटायन जाला आनी कितें, ते निमीत आयकूंक अशें दिसता की गव्हर्मेंट स्वताचे कायदे मानिना वर्क फ्रॉम होम म्हणून. म्हणजे सगळे बंदूच करून दिता सगळे. तिसरी गजाल म्हणजे थोडे म्हणजे एकटो टिचर म्हाका म्हणटालो की आपले सगळे म्हणटा इन्स्टॉलमेंट आसा आनी कितें, त्या प्रमाणे आपण आपलो सॅलरीचो प्लॅन आसता. आता जर म्हणटा सॅलरी जर आपल्या मॅनेजमेंटान घालूंक ना जाल्यार आपले म्हणटा हे 40 इन्स्टॉलमेंट आपण कशे पे करतलो. सो हे सगळे प्रश्न आसता आनी गव्हर्मेंटाचे डिसिजन ते चड करून खंयच्याच एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटाक तितले मानवले ना. कित्याक गांवांतली जर मॅनेजमेंट जर आमी घेतली गांवांतली सुद्दां जाल्यार गांवांतल्या मॅनेजमेंटा कडेन इतले पयशेच आसना. म्हणून हे जे सॅलरी ह्या म्हयन्याची घालपाची का मागीर केन्ना फुडें अशेंच कंटिन्यू उरतले त्या बद्दल काय क्लॅरिटी बीन कांयच ना. सो मॅनेजमेंटाचेर सध्या ह्या गोष्टी खातीर अपोज जाल्लो आसा. हांव लौकिका म्हऱ्या वता. लौकीक, कितें आहा मायनिंगाचेर जो गजाल आहा बोवाळ चल्ला, सो वॉट इज द थिंग की वॉट आर यू हियरींग? लिगल परिस्थिती कितें, कारण लोकांच्या तकल्याक प्रचंड संभ्रम आसा. वॉट आर यू हियरींग? मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन चालू आहे खरी खबर. विज्युअल्स येयल्या तशे थंयच्या लोकल लिडरांनी जंय साखळेच्यान हे मेनली विज्युअल येयल्या. रस्त्या वयल्यान माल घेवन ट्रक ट्रान्सपोर्ट करता ते. कालची जी ऑर्डर आहा कितें रिस्ट्रिक्ट करपाक जाय आनी कितें रिस्ट्रिक्ट करपाक नाका तेतून मातशी क्लॅरिटी नासली. खुबश्यो इंडस्ट्रीज चालू आहा. म्हणजे कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन विजीट केल्ली आमच्या रिपोर्टरान. थंय पयले खुबश्यो इंडस्ट्रीज आनी तांकां ट्रान्सपोर्ट आयज पब्लीक ट्रान्सपोर्ट नासता. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट तेंच्यांनी बंद दवरला, पूण इंडस्ट्रीज चालू आहा. इंडस्ट्रीन स्वता आयकूं येता न्हू? इंडस्ट्रीन स्वता ट्रान्सपोर्ट प्रोवायड केला वा स्वताच्यो कोणाच्यो गाडयो आहा ते कामाक येयल्या. सो तितून एक क्लॅरिटी नासली कितें ओपन आसपाक जाय कितें बंद आसपाक जाय आनी त्या लूप होलांतल्यान हो ट्रान्सपोर्टेशन चालू उरला आसतलें. एक गजाल म्हाका जस्ट फॉर द क्लॅरिटी ऑफ जनरल पब्लीक सांगपाक जाय की आज जेन्ना हो लॉकडावन जाला तेन्ना सरकारान खंयचीच इंडस्ट्री बंद केली ना. वेदर इट इज रायट ऑर रॉंग वील गो टू दॅट लेटर.
बट नंबर वन, ऑल इंडस्ट्रीज इन इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आणि ह्यो ज्यो मेजर इकॉनॉमिक एक्टिविटीज आशिल्ल्यो त्यो सरकारान बंद केल्ल्यो नात. मागीर इंडस्ट्रियल इस्टेटी सगळी गोंयांतली चालू आसात. त्याच बरोबर मायनिंग बिनिंग ह्यो ज्यो मेजर इकॉनॉमिक एक्टिविटी आसात त्योही चालू आसात. सो वन थिंग दॅट एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टँड, आय एम टॉकिंग प्युअरली फ्रॉम लिगल पॉइंट ऑफ व्यू. राईट काय रॉंग हाजेर मागीर या, बट फ्रॉम द प्युअर लिगल पॉइंट ऑफ व्यू, नो इकॉनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मेजर मॅग्निट्यूड जी मागीर इंडस्ट्रियल इस्टेटी भितर आसूं किंवा मायनिंग किंवा ताजे सारखी इंडस्ट्री भितर आसूं ती स्टॉप जाल्ली ना. जशें मायनिंगाचो ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा त्याच प्रमाणे गोंयांतली प्रत्येक इंडस्ट्रियल इस्टेट चालू आसा. जाका लागून कांय महत्वाचे प्रश्न उप्रासल्यात. ते प्रश्न कितें हाजेरूय आमी चर्चा करया. हांव आतां विक्रमा म्हऱ्याक, कारण एक जो प्रश्न हातूंतल्यान मोठो निर्माण जाला तो म्हळ्यार इंडस्ट्रियल इस्टेटी, आनी इंडस्ट्रियल इस्टेटी हॅज बिकम न्यू हॉटस्पॉट ऑफ कोविड इन्फेक्शन. सो अशी परिस्थिती भितर बाकीची गोंयभर लॉकडावन पूण इंडस्ट्रियल इस्टेटी चालू, हे कितले लॉजिकल आणि ऑन ग्राउंड इव्हेंच्युअली इंडस्ट्रीची परिस्थिती किती आसा. कारण ज्यो केसी आमकां फाटली 3-4 दीस मेळ्ळ्यात तातली मेजॉरिटी ऑफ द केसीस आर लिंक टू इंडस्ट्रियल इस्टेट्स. सो आज जेन्ना आमी लॉकडावन म्हणटात तेन्ना अख्खी गोंयभर लॉकडावन, पण ज्या जाग्यार सध्या मेजर इन्फेक्शन स्प्रेड जाता त्यो एरियाज ओपन. सो वेदर वॉट वॉज मोर प्रुडंट, वेदर गोंय ओपन आसूं पण इंडस्ट्रियल इस्टेटी भितर बंद जावन एक मास टेस्टिंग करून आयसोलेशन करून त्यो इंडस्ट्री परत स्टार्ट जावपाक जाय आशिल्ल्यो काय कितें, काय गोंय बंद दवरप पण इंडस्ट्री चालू उरप, विच इज अ मोर सेन्सिबल थिंग वेन वी आर डुईंग दिस लॉकडावन एज फार एज कोविड इज कन्सर्न. हांव विक्रमा कडच्यान अपडेट घेता. विक्रम, वॉट इज युअर ग्राउंड रिपोर्ट? सर, आम्ही तुम्ही जे सांगिल्ल्या भशेन आमी आयज वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटान गेल्ले आणि थंय पळोवंक गेले जाल्यार सगळ्यो इंडस्ट्री ज्यो आसा चालू आसा आणि ऑल ऑफ देम आर वर्किंग. आणि अशें जेन्ना आमी थंय एक जो गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशन प्रेसिडेंट दामोदर कोचकर ताका जेन्ना मेळ्ळे आमी आनी ताजे कडेन जेन्ना उलयले, ही टोल्ड अस की जेन्ना हो लॉकडावनाचो जेन्ना संकेत येताले, द इंडस्ट्रीज हॅड गॉन टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आनी द सीएम आनी विचारपाक की whether economic activity should be closed down, कितें आसा सिच्युएशन. सो जेन्ना तांच्यांनी एक्सप्लेन केलें की इंडस्ट्री जी आसा म्हणजे एवरी इंडस्ट्री इज इंटरलिंक्ड टू ऑल द अदर इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड इन द कंट्री. म्हणजे हांगा जो एक माल तयार जाता रॉ मटेरियल, तो समज दुसरे गांवांत पावना ऑन टायम, ताजें प्रोडक्शन बंद उरता, जावं ताजे कडच्यान जेन्ना तो एक्सपोर्ट जायना की फुडलें प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड बंद उरता, जावं जेन्ना हांगा फार्मास्युटिकल कंपनी जे आसता ताजे रॉ मटेरियल जेन्ना येना, सो इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. सो तांचें म्हणणें आशिल्लें की जेन्ना एक 3 दिसां खातीर 4 दिसां खातीर जरी ते बंद करत जाल्यार जो तांकां इफेक्ट जाता, बिकॉज इट इज नॉट लायक ओपनिंग अ शटर इन द मॉर्निंग एंड क्लोजिंग इन द इवनिंग. इंडस्ट्री इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. देर आर पीपल वर्किंग 24 hours ऑन 3 डिफरंट शिफ्ट्स. सो तांचें म्हणणें आशिल्लें की जेन्ना एक इंडस्ट्री 4 दिसां खातीर 5 दिसां खातीर बंद जरी जायत, तो तांचो तो टायम जो आसता मेकअप करपाक तांकां 1.5 म्हयनो लागता. आणि मागीर तांच्यांनी जेन्ना विचारलें की वॉट इज द सिच्युएशन, देन दे हॅड गॉट ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन की इकॉनॉमिक एक्टिविटी चालू आसची. नाव दिस इज पॉयंट नंबर 1. पॉयंट नंबर 2, तांचें म्हणणें आसा की गव्हर्नमेंटान लॉकडावन केला, इकॉनॉमी चालू आसची म्हणून सांगला, पूण देर इज नो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट. सो ओनली पीपल हू आर हॅव्हिंग म्हणजे प्रायव्हेट गाडयो बी जे आसात ते कामाक आयल्या. सो द इंडस्ट्री इज रनिंग ऑन 50% ऑफ कॅपॅसिटी एज ऑफ नाव. आणि तांचें म्हणणें आसा की जे आमी जेन्ना ताका विचारलें की जे इंडस्ट्रीन सद्याक बोवाळ चल्ला आणि एक मेजर नाव जे आमकां आयकूंक येता की ट्युलिप इंडस्ट्रीचे अराउंड एक 130-140 केसीस आसा आणि इंडस्ट्रीज आर बिकमिंग द हॉटस्पॉट. अशी आमकां न्यूज आयकूंक आयल्या की थंय जायते लोकांक अशे लोक म्हणटाले की आमकां फोन करून आपयता युअर एसेन्शियल सर्वीस, सो यू हॅव टू कम. जेन्ना आमी ताका हें विचारलें दामोदर कोचकर, तो सांगपाक लागलो की जेन्ना एक इंडस्ट्री चालू आसता म्हणजे गव्हर्नमेंट लॉकडावन करता, बट ही मेंटेन्स दॅट इंडस्ट्री वील रन. पण इंडस्ट्रीन समज मनीस ना जाल्यार इट इज नो पॉयंट. सो इट इज लायक इंडस्ट्री चालू कशी आसतली जेन्ना लोक आसचे ना. तरी आसतना तांच्यांनी कितें सांगलां, ट्युलिपाची जे केसी जाल्यो इनिशियली खंय तांचें म्हणणें आसा की ट्युलिपान ते डिक्लेअर करूंक नाशिल्ले, पण नाव इट इज गॉन टू सच एन एक्सटेंट, इट हॅज बिकम एन आय ओपनर फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज इन गोवा. आता सिन्स ही इज द प्रेसिडेंट, ताणें क्लियर कट सांगलां की नाव ऑल द इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, वेदर इट इज वेर्णा, कुंकोळी जावं खंय जी इंडस्ट्रियल इस्टेट जितले गोंयांत आसा, द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हॅज तांचे जे असोसिएशन आसा दे हॅव फॉर्मुलेटेड एन एसओपी. आणि ते एसओपीच्या हिशोबान तांच्यांनी सांगलां की प्रत्येक जो मनीस, प्रत्येक जी इंडस्ट्री आसा, they will personally test and monitor every of their employees.
आणि तांच्यांनी आता कितें केलां सर, पयलीं तांचे कडेन थ्रोट जे स्वॅब कलेक्ट करता ती फॅसिलिटी आशिल्ली. सो नाव तांच्यांनी कितें केलां, दे हॅव गॉन टू द कलेक्टर येस्टरडे. तो सांगतालो की आपूण कलेक्टराक मेळून आयलो आणि आफ्टर दीस ट्युलिप म्हणजे एक कंपनी खातीर अख्खे इंडस्ट्रीक लोक पळयता की दे आर द जनरेटर ऑफ द व्हायरस. पूण तांचें म्हणणें आसा की जे लोक भायल्यान येता म्हणजे इंडस्ट्रीन तरी व्हायरस जायना, सो इट हॅज टू कम फ्रॉम समवेअर आनी इट हॅज टू गो बॅक समवेअर. म्हणजे एक मनीस खंयच्यान तरी भायल्यान इंडस्ट्रीन हाडटलो आनी दुसरो मनीस तो आपल्या गांवांत व्हरतलो. सो इट इज लायक अ चेन अँड पीपल हॅव टू बी केअरफूल. सो तांच्यांनी आतां कितें केलां सर, वॉट दे हॅव डन इज तांच्यांनी थोडी हॉटेलां आयडेंटिफाय केलां वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आणि तांच्यांनी एक ज्यो बंद पडलेल्यो कंपनी आसा, ऑल दीज कंपनीज नाव दे आर पुटिंग बेड्स अँड कन्वर्टिंग देम इंटू कोविड केअर सेंटर फॉर असिम्टोमॅटिक इंडस्ट्रियल वर्कर्स. म्हणजे सपोज जरी कोणी इंडस्ट्रियल जरी वर्कर जरी एक पॉझिटिव्ह जाता, दे विल फर्स्ट इमिजिएटली स्टॉप ऑल दी ऍक्टिव्हिटीज. म्हणजे त्या बॅचान जितले लोक 32 लोक 40 लोक 50 लोक जितले कामाक आशिल्ले तांकां ते पयलीं थ्रोट स्वॅब काडटले, ताची टेस्टिंग जातली आणि टेस्ट रिजल्ट येना म्हणसर ताका घरा वचूंक मेळचो ना. सो दे हॅव आयडेंटिफायड हॉटेल्स म्हणजे हाय लेवला खातीर एक कॅटेगरी, मिडल क्लासा खातीर एक कॅटेगरी, लेबरां खातीर एक कॅटेगरी. सो 3 कॅटेगरीज ऑफ हॉटेल्स हॅव ऑलरेडी बीन आयडेंटिफायड, दे हॅव बीन प्लेस्ड बिफोर द कलेक्टर. आणि जे तांची टेस्ट जातकच if they are negative they will be allowed to go, if they are positive they have now decided to have covid care centers, because कोविड केअर सेंटर सध्या तरी खंयच ना. म्हणजे देर इज लॉट ऑफ लोड ऑन दी गव्हर्नमेंट. इतल्यो गालज्यो ना खाट्यो ना म्हणून आमी बोवाळ मारता. सो दे हॅव डिसायडेड एक पोन्नी खंयची फॅक्टरी जावं खंयच्या हॉटेलांनी दे वील हॅव अ कोविड केअर सेंटर. आनी खंयचे डिसिजन दुसरें घेतला म्हणजे दे हॅव डिसायडेड टू स्पॉन्सर कोविड टेस्टिंग मशीन. म्हणजे थ्रोट स्वॅब काडटा पूण ताचो रिजल्ट 2 दीस येता, केन्ना 3 दीस येता, केन्ना 1.5 दिसान येता. सो वॉट दे हॅव डिसायडेड की तांच्यांनी सांगलां की आमी गव्हर्नमेंटाक एक जागो आयडेंटिफाय करून दितले आणि आम्ही तांकां एक टेस्टिंग मशीन स्पॉन्सर करतले. पूण हातून एक प्रॉब्लेम कितें जाला सर, वेन दे हॅड गॉन टू द हेल्थ सेक्रेटरी अँड दे हॅड मेट द अदर पीपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, तांकां आयकूंक आयलां की तांचे कडेन जे तुमी स्पॉन्सर सुद्दां जरी मशीन करत तो टेक्निशियन तांचे कडेन अवेलेबल ना. सो आतां वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट हॅज डिसायडेड टू दॅट दे वील ओनली गेट अ टेक्निशियन फॉर द मशीन आणि एक जागो आयडेंटिफाय करतले. सो दे वील बी नाव there will be testing also will be done, throat swabs samples will be taken, covid care centers will be set up and hotels will be identified. So this tulip incident has opened the eyes for the entire industry आणि सगळे इंडस्ट्रियल एस्टेटान हे बाय द नेक्स्ट वीक लागू जातले अशें तांचें म्हणणें आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर, जे आमी कालच्यान जे आमी इशू केल्लो रेज केल्लो म्हणजे कोविड केअर सेंटरांनी गादयो ना जावं बेड्स ना म्हणून, आतां सद्याक सर एक न्यूज म्हाका आयकूंक आयल्या की जे जुवारी एग्रोकेमिकल्स कंपनी आसा तातूंत भितर अराउंड 23 कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स, म्हणजे दे आर नॉट डायरेक्ट एम्प्लॉईज ऑफ दी जुवारी एग्रो, पूण जे कॉन्ट्रॅक्टाचे अंडर जे कॉन्ट्रॅक्टर वर्कर आसा थंय काल पयर 150 लोक टेस्ट केल्ले. 150 लोकां भितर 23 लोक आयले पॉझिटिव्ह आणि तांकां खंय म्हणजे जुवारी इंडस्ट्रीज इज दी फर्स्ट इंडस्ट्रीज इन गोवा टू हॅव गॉट अ पर्सन म्हणजे प्रायव्हेट पार्टी टू टेस्ट ऑल देअर एम्प्लॉईज. आणि हे जे 23 जण आयल्या तांकां खंय 3 दीस आले. चिखली हॉस्पिटल म्हणजे जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, द युनियन इज क्लेमिंग, सो युनियन सांगता की 3 दीस आले तांकां चिखली कॉटेज हॉस्पिटल सांगता खंय आमचे कडेन गादयो ना, सो यू हॅव टू वेट फॉर सम टायम. सो दिस इज अ सिच्युएशन. म्हणजे इफ वेन वी टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल वर्कर्स जे आसा, थोडे कडेन कंपनी स्वता टेस्टिंग करूनय जेन्ना गादयो ना जाल्यार दे आर कायंड ऑफ हेल्पलेस. सो युनियनान एक मोठो बोवाळ केला की ते कितें म्हणटा सर, आतां जशें आमचे एक सांकवाळ एरियान कला भवन आसा, म्हणजे इट इज नॉट फुल्ली रेडी. इट इज म्हणजे ताका पार्शल काम चालू आहा. इट हॅज बीन अ लॉंग पेंडिंग प्रोजेक्ट. आतां थंय बी कितें खाट्यो बिट्यो घालून कितें अरेंजमेंट करूंक मेळटा, जावं खंय कन्वेन्शन सेंटर ऑर एनी अदर प्लेस विच कॅन बी युटिलायज. तांचें म्हणणें कितें आसा सर, इवन कासावली प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे आसा जावं कोर्तालीम हेल्थ सेंटर जे आसा, खंय तांकां गादयो घालून एक कोर्तालीम एरिया खातीर एक ताका एक डेडिकेटेड कोविड केअर सेंटर एक कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर दिवचो. कित्याक त्या वाटेन सर आतां सद्याक जुवारी नगरच्यान आमी जी काल आयकल्या, वी हॅव गॉट अबाउट 140-150 केसीस एंड द फर्स्ट डेथ ऑफ जुवारी नगर वॉज ऑल्सो रिपोर्टेड येस्टरडे. कालचे एका दिसान सर वास्कोन 2 वास्को रिलेटेड म्हणजे मुर्मुगांव तालुका रिलेटेड विच इज द वर्स्ट हिट फॉर कोविड 2 डेथ जाल्या सर. एक 55 year old जी आसा ती आमी जी काल ऑलमोस्ट प्रिलिमिनरी ब्रेकिंग मारिल्ली, म्हणजे शी वॉज फ्रॉम न्यू वाडें, 55 year old, शी हॅड सम किडनी एलिमेंट्स. राती सुमार 8:30-9 सुमार आनी एक न्यूज आयली की एक 67 year old lady from Zuari Nagar had succumbed to the COVID virus. ती तशी आशिल्ली, तिका एक कोमॉर्बिड कंडिशन आशिल्लें. शी हॅड गॉट सम हेल्थ इश्यूज आणि शी वॉज स्टेइंग इन लामानी कॉलनी आणि तिका किडनी तांची शी वॉज ऑन रेग्युलर डायलिसीस. म्हणजे ती प्रायव्हेट हॉस्पिटलान वताली. मागीर वेन कंडिशन वर्सन शी वेंट टू JMC. फ्रॉम देर आफ्टर नोईंग शी वॉज पॉझिटिव्ह तिका मागीर कोविड
हॉस्पिटलान घातलो. शी वॉज देर इन द आयसीयू फॉर अबाउट अ वीक आनी शी एक्सपायर्ड. सो सध्या कितें जालां सर, मोर्मुगांव एरिया जी आसा इज दी वर्स्ट हिट. आणि वास्कोन भितर वास्को मोर्मुगांव रिलेटेड डेथ्स आमी आज जरी पळयत ऑलमोस्ट अबाउट 14 केसीस ऑफ कोविड रिलेटेड डेथ्स आर कमिंग फ्रॉम मोर्मुगांव. सो हे सिच्युएशन बरें अलार्मिंग आसा. आयज जेन्ना फर्स्ट डे ऑफ द लॉकडावन आशिल्लो, आयज एक्चुअली म्हणजे जेन्ना इनिशियली जेन्ना लॉकडावन केल्लो तेन्नाय लॉकडावन हांवें पळयल्लो आसा आनी वी हॅव रिपोर्टेड इट फॉर प्रुडंट इन द स्टार्ट. म्हणजे जेन्ना जनता कर्फ्यू जालो मागीर कंटिन्यू जालो लॉकडावन. आणि आयज जो लॉकडावन जाला दीज आर टू डिफरंट लॉकडावन. पूण जो आयज मेंटेन म्हणजे आयज जाका रिस्पॉन्स मेळ्ळा वास्कोन इज मच मच मोर देन जो आमी फर्स्ट इनिशियल लॉकडावन पळयल्लो. तेन्ना लोकांक भिरांत नाशिल्ली. आज लोकांनी जर आपणे केअर घेतली ना जाल्यार कितें जाता हें पळयलां आणि ताका लागून सिरियसनेस चड आसा. आयज सर जो लॉकडावन जाला तातूंत भितर देर वॉज नो रिक्वायरमेंट इवन ऑफ द पुलीस आशिल्ले, दे वर डुईंग देअर जॉब, बट कोणूच भायर सरूंक ना. सगळीं दुकानां बंद आशिल्लीं, मार्केट बंद आशिल्लें. म्हणजे देर वॉज नो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट, कोणूच भायर ना. आणि प्रत्येक कडेन लोकांनी हो जो लॉकडावन आसा तो इतलो सिन्सियरली पाळला की आयज समटायम फील की हें जरी पयलीं जाल्लें जाल्यार टुडे वी मायट नॉट हॅव हॅड सच अ सिच्युएशन. पूण हो जो लॉकडावन आसा ताजेर एक मातसो आतां एक डिमांड वाडपाक लागला. म्हणजे जेन्ना काल आमी स्टुडंटान गव्हर्नराची जी न्यूज ब्रेक केली की इनिशियल लॉकडावन शुड हॅव बीन टेकन बट इट वॉज सम जजमेंटल एरर काय कितें सांगलां गव्हर्नरान सांगलां. तशें आयज जेन्ना आमी खबर काडली एवरीबडी इन म्हणजे स्टार्टिंग फ्रॉम मोर्मुगांव कावन्सिलर चेअरपर्सन नंददीप राऊत तो सांगता की आपूण लॉकडावन मागता मागता आय बिकेम अ विक्टीम ऑफ द व्हायरस. आय रिकवर्ड अँड केम बॅक. पूण आयज हो लॉकडावन जाला, लोक आयज सक्ती मागिता इज व्हेरी गुड. पूण एडिशनल लॉकडावन एस्पेशली फॉर मोर्मुगांव म्हणजे फ्रॉम 10 ते 14 दिसांचो एक रेंज धरून एडिशनल लॉकडावन डेडिकेटेड ओन्ली फॉर मोर्मुगांव तालुको हो करचो कित्याक दॅट वील हेल्प टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द व्हायरस. जेन्ना आमी काल एक न्यूज केल्ली सर की वेलसांव एक मनशाक लिफ्ट करूंक नाशिल्लो म्हणजे बेड नाशिल्ली. जेन्ना आमचो न्यूज जाली व्हडलो बोवाळ जालो रात्यान खंय ताका शिफ्ट करून शिरोडा व्हेला. ताची बायल पॉझिटिव्ह जाल्या. सो आयज ते सॅनिटायझेशनूच जालें. सो सगळ्या वाठारांत सर एकूच डिमांड आसा की लॉकडावन स्टेट वायज जाता 3 दिसांचो जाता इज ओके बट फॉर मोर्मुगांव एस्पेशली म्हणजे आतां जेन्ना कालू समेतान स्टार्टींग इनिशिएट केल्लें आनी ताणें लॉकडावन मागिल्लें तेन्ना जावंक नाशिल्लें. पूण आतां तरी तालुका खातीर आसचो अशी मागणी आसा. या थँक्स अ लॉट विक्रम. एक गजाल क्लियर आसा, जे 2 मुद्दे आमी कालच्यान करतात. पयलो मुद्दो लॉकडावन टायमली आसपा जाय. सो आज गोंयभर लॉकडावन करून काय फायदो ना आनी 3 दिसांचो लॉकडावन करून तर कसलोच फायदो ना. लॉकडावन आतां व्हेरी सायंटिफिकली जावचें पडटलें. वास्को आज लॉकडावन करून फायदो आसा काय कितें सरकाराक पळोवचें पडटलें. पण त्याच बरोबर एक गजाल इज नाव व्हेरी व्हेरी सर्टन अँड दॅट इज इंडस्ट्रियल इस्टेटी जो आसा थंय रॅपिडली व्हायरस स्प्रेड जावपाक लागला. थंयच्यान गोंयभरच्या गांवांनी जावपाक लागला. सो आज जी प्रायमरी म्हाका दिसता रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा सरकाराची ती इंडस्ट्रियल इस्टेटी भितर मास टेस्टिंग करपाची, थंय फोकस करपाचो, थंय कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करपाचें सो दॅट वेन इंडस्ट्रीज रिस्टार्ट दे शूड रिस्टार्ट इन अ हेल्दी कंडिशन. दुसरी गजाल वास्कोचे अजून पर्यंत मागतात की वास्को एक प्रोलॉंग लॉकडावन आसचो. त्या बाबतीत सरकारान कितें विचार केला काय कितें? कारण एक 3 दिसाचे लॉकडावन जो आसा आनी गोंयभर लॉकडावन करून व्हेरी फ्रँकली वॉट वी आर हियरींग आनी जे टिचरींचे जे सर्क्युलर आयला इज अ आय थिंक व्हेरी व्हेरी क्रुशल पॉइंटर की सरकाराची आर्थीक परिस्थिती कितें आसा. फाल्यां जर सरकार जर आपल्याच एम्प्लॉईसांक पगार सुद्दां जर घालपाक पावलो ना जाल्यार आज कोविडाचेर जाता ताच्या की डबल खवदळ पगार पडलो ना म्हणून जातलो. हे टिचरांचे सर्क्युलर आयलें आनी काल राती सावन आतां मेरेन कितलो बोवाळ पडलो तो पळयात. सो जेन्ना सरकारान जर इकॉनॉमीक एक्टिविटी ना आनी सरकारा कडेन जर रेव्हेन्यूय ना जाल्यार ताज्याकी चड बोवाळ पगारा खातीर जातलो. So it's a very, very balancing act. But at the same time, when government is handling this balancing act, the strategy has to be scientific. It cannot be political. Most importantly, it cannot be out of some pressure. May it be political or public. It should be scientific. त्या सायंटिफिक गजाली भितर आज खंय मास टेस्टिंग जावपाची गरज आसा, खंय कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग जावपाची गरज आसा. जाल्यार एक गजाल आज आमकां पळयतकीर हो डेटा दिसता की इंडस्ट्रियल इस्टेटी भितर हे ताकतिकेन जावप सामकें गरजेचें. रादर देन दॅट आज गोंय बंद करपा वाट्याचें
जर इंडस्ट्रियल इस्टेटी भितर जर मास टेस्टिंग स्टार्ट केल्लें आनी आयसोलेशन आनी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग जर स्टार्ट केल्लें जाल्यार घडये चड फायद्या पडपाचें. आज अशें जालां की सामान्य गोंयकार जाचें एक दुकान आसा किंवा ल्हान कितें धंदो आसा तो आपल्याला धंदो दुकान बंद करून घराडेन बसला, पण ज्या जाग्या वयल्यान इन्फेक्शन अख्खी गोंयभर स्प्रेड जाता ते जागे ओपन आसात. इट इज अ very tricky situation. Even for the government it is tricky, but this tricky situation needs to be handled with a scientific approach. It cannot be handled with a political approach. So ती गजाल म्हाका दिसता सगळ्यांत महत्वाची आसा आनी सरकारान तकल्याक घेवपा जाय. हांव महेशा मराठा महेश या विक्रम यू वॉन्ट टू मेक वन मोर पॉइंट? या गो अहेड. जस्ट म्हाका आतां एक फोन आयला म्हणजे जे आदले मंत्री आसले जुजे फिलिप म्हणजे ताजो भाव हाली एक्सपायर जाल्लो. Just now I got a call saying that he and his family has tested positive just now for the virus. He and his family have been tested positive. म्हणजे तो आणि म्हाका दिसता दोन भुरगीं काय एक भुरगें अशें बट एज टर्न पॉझिटिव्ह जस्ट नाव म्हणजे आतां म्हाका फोन आयला that he has turned positive. So just wanted to update and kind of. Yeah. So Jose Philip D'Souza and his family has been tested positive. We are breaking this right now live on air. So कितली परिस्थिती दिसान दीस सिरियस जाता म्हाका दिसता हे सगळे गोंयकारांक कळटा आसतलें. तो खंय ह्या दिसांनी भायरूच सरूंक नाशिल्लो म्हणजे फॉर द लास्ट 14 days म्हणजे 10-15 दीस आफ्टर हिज ब्रदर्स डेथ तो भायरूच सरूंक नाशिल्लो. तो जस्ट नाव आय गॉट अ न्यूज की तो आणि ताजी म्हाका दिसता एक चली काय अशें कितें पॉझिटिव्ह जालें. Okay. We'll get you more details, specific details in a while, but this is what we are telling you right now. हांव थंयच्यान काणकोण वता. काणकोण पयली फावट काणकोण 7-8 अश्योच केसी आसताल्यो आणि आज अकस्मात देर इज अ मेजर अपडेट. भवेश बोरकार आसा आमचे बरोबर आणि इट लुक्स लायक अ मेजर अपडेट. सो भवेश कितें आहा काणकोणचे अपडेट आणि सिच्युएशन ऑन ग्राउंड कितें आहा लॉकडावनाचे बी कोविडाच्या केसींचे बी? लॉकडाऊन प्रमोद बाब ओव्हरऑल सक्सेसफुल आसा. एक 4 ग्रोसरी शॉप ओपन आसा, पूण ही ग्रोसरी शॉपाची मोठी संभ्रमा आशिल्ली ते राती म्हणल्यार रात्री लेट नायट म्हणल्यार ओपन करप काय ना करप जो सर्क्युलर येयला ते कन्फ्यूज आशिल्ले. लास्ट तेंगे डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें की शॉप ग्राउंड ग्रोसरी शॉप ओपन करा म्हणून. दुसरी गजाल ती आसा की तुमी आतां जशें म्हणलां तशें सामान्य मनीस जो बारीक धंदो करता ते राग आसाच, कित्याक मायनिंगेचे ट्रान्सपोर्टांक तोंडामुख घालून वयता आनी आमी दुकानां बंद धरून बसल्यात. एक सायडीच्यान ग्रोसरी शॉप ओपन दवरल्या आनी कसलें लॉकडावन काय म्हणून. तिसरी म्हणल्यार की काणकोणचे सेन्सिटीव विशय म्हणल्यार गेट जे आहा पळय पोळ्यांची ते सेन्सिटीव झोन जाल्लो आहा. जेन्ना सत्ताधारी पक्षांतलो आमदार इजदोर फेर्नांडीस डिमांड करता गेटीर जे स्ट्रिक्ट चेकअप करा म्हणून, ओपोजिशन आसा तेय डिमांड करता गेटीर स्ट्रिक्ट, तेन्ना सरकारान हे गंभीरतायेन घेवपा जाय हो विशय. सत्ताधारी पक्ष डिमांड करता, आमदार आणि ओपोजिशन डिमांड करता, लोकय डिमांड करता. अजून मेरेन म्हाका तशी तितली सिरियसनेस दिसत ना, कित्याक आतां आमी हेल्था कडेन उलयल्ले, हेल्थ टीम अजून थंय ना. आतां हेल्थ टीम ना थंय गेटीर. आतां फक्त थंय फक्त हें दवरलेला थर्मल स्कॅनर दवरलेला. पूण टील डेट अजूनय हांव सांगपाक शकता कर्नाटकांतल्यान जर तर एक कोवीड पेशंट हा खंयच्या स्टेटींतल्यान त्या गेटींतल्यान एंटर जाता इजिली एंटर जावपाक शकता. अजून सरकार कित्याक इतली सिरियसनेस घेना म्हण लोक अजूनय प्रश्न करता काणकोण. कोविड केसीची भवेश आज किती सिच्युएशन काय केसी मेळ्ळ्यात? सम पीपल हॅव टेस्टेड पॉझिटिव्ह. 5 जाणां टील आतां म्हणल्यार ऍक्टिव्ह आहात. आज 3 जाण मेळ्ळ्यात आउट ऑफ टोटल 25 केसीस. पूण अजून तशी सिच्युएशन कंट्रोल आसा. लोकल ट्रान्समिशन तशें ना. मोस्टली ट्रान्समिशन जालें तें वेर्णासून जाल्लें. वेर्णासून एक मनीस मरण आयिल्लो, थंयच्यान चड ट्रान्समिशन जाल्लें हांगा. आनी लोकल ट्रान्समिशन तशें हांगा अजून ना. एक कोण टायल्स फिटर आशिल्लो तो खंय तरी भायर गेलो, तेजे कडल्यान आनीक जाल्लें. आणि लोकल ट्रान्समिशन अजून तशें हांगा ना व्हडलें. थँक्स अ लॉट भवेश. हांव ताजे उपरांत वता दिवचल, सांखळी. विनायक आसा आमचे बरोबर. तुमच्योय अपडेट्स मेजर आसात. विनायक कितें आहा? सर सगळ्यांत पयलीं हांव लॉकडावना बद्दल उलयतां. जशें सगळे कडेन इश्यू आसलो तसो हांगा इश्यू आसलो. सकाळी फुडें जेन्ना काल जेन्ना लॉकडावन जाहीर केलें जेन्ना SOPs तांचे इन्स्ट्रक्शन खूब लेट येयले राती. सो एक सकाळी एक संभ्रम निर्माण जालो लोकां मदीं जेन्ना मायनिंगचे ट्रक जावं इंडस्ट्रीचे व्हडले जे ट्रक आसतात 6 टायर्स 8 टायर्स ते जेन्ना भोंवताना दिसता तेन्ना लोक एक्चुअल म्हणूंक लागले की अरे हो आयज एक्चुअल लॉकडावन आसा की ना. जशें तुमी वोदय म्हटलें की हे क्लॅरिफाय जावप खूब गरजेचें आसा की मायनिंग इज ओपन आनी इंडस्ट्रीज आर ओपन. सो हे लोकांक खबर नासल्या कारणान
खूप इश्यू जालो, मातसो पॅनिक सिच्युएशन जालें, गाडयो आडयल्यो गेल्यो, बिचोले तशेंच सांखळे दोनूय वाठारांनी मायनिंग ट्रक्स आडयले गेले. आणि जेन्ना आरटीओचे जे ऑफिसर्स असतात त्यांनी त्यांना चलन दिवन जेन्ना सोडले तेन्ना मातसो पॅनिक सिच्युएशन कमी जालो. बट ट्रान्सपोर्ट इज स्टॉप इन बिचोले एंड सांखळीम. आता सध्या दनपारच्यान गाडयो ना रस्त्यार ट्रकाच्यो. त्याच्या उपरांत दिवचले जे ट्रक मायनिंगचे ट्रक भोंवताले त्याच्या तितून जे माती पडटा त्या मातये वरसून दोग जाण निसरून सुद्धा पडले. सो ती माती धुवून काडची आणि अशी मागणी केली आणि फायर ब्रिगेडीन ती माती धुवून काडली. एक अपोजिशनांनी एक हिंट दिल्लो आसा की अशें जर जायत रावले जाल्यार केन्ना ना केन्ना लोक रस्त्यार धरतले. लॉकडावन तसो बऱ्यापैकी कंप्लीट जालो, म्हणजे 100% सक्सेसफूल म्हणपाक हरकत ना. दिवचल्यान सगळी शॉपां बंद आसली, फक्त एसेन्शियल सर्विसीस सोडल्यो, फार्मासी, डॉक्टर्स, मागीर फायर ब्रिगेड अश्यो ज्यो एसेन्शियल सोडलेलो, बाकी सगळे लॉकडावन जे आसा ते सक्सेसफूल जाले, जर एक मायनिंगेचो इश्यू सोडीत जाल्यार. सेकंडली सर, कोविडा बद्दल एक सांगपाचें म्हटल्यार जशें राज्यपालान काल म्हटलें की प्रत्येक तालुक्यान कोविड सेंटर जावप गरजेचें आहा, तशेंच एक सोर्सिसांक पसून खबर कळटा की दिवचले तालुक्यान सुद्धा एक कोविड सेंटर जाता. अजून ऑफिशियल डिक्लेअर जावंक ना खंय कितें तें, बट सोर्सिसांक पसून कळ्ळां की दिवचले सुद्धा एक कोविड केअर सेंटर जाता. फक्त एक लक्षात घेवंक जाय की कोविड केअर सेंटर म्हणजे कितें हे लोकांनी समजून घेवंक जाय. बेश्टे पॅनिक जावपाक जायना. दुसरी गजाल म्हटल्यार आयज सांखळे 5 पेशंट गावले. जे फाटले रिजल्ट आसा त्यांचे रिजल्ट 3 कुडण्या, 1 विड्डे आणि 1 कारापूर असे 5 पेशंट गावलेले आसा. दिवचले सुद्धा 2 पेशंट गावलेले आसा. दिवचलच्या पेशंटाचे सांगपाचें म्हटल्यार हो पेशंट जेन्ना हेंका कोरोना जालो हो ट्रान्समीट फ्रॉम द वेर्ना ट्युलिप कंपनी, त्यांचो एक फॅमिली मेंबर कामाक आसलो जो थंय टेस्ट केली, टेस्ट करून तो मागीर बिचोले येयलो आणि त्याच्या कडसून हेंका कोरोना जालो आणि तो हीज टेस्ट इज पॉझिटिव्ह. सो एक लक्षात येता की टेस्ट जाल्या उपरांत सुद्धा लोक सिरियस घेना, भोंवता, ते भोवंक जायना. सो आता एक्चुअल जर सिच्युएशन पयली दिवचल तालुक्याची जाल्यार दिवचल तालुक्यात 42 एक्टिव्ह केसीस आसा आणि 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी येता, सांखळी, दिवचल आणि मया. तितून दिवचल कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 केसीस, सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन 29 केसीस आणि मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन 10 केसीस. अशें म्हणून 42 एक्टिव्ह केसीस आसा, 52 रिकवर्ड जाल्या आणि टोटल जर केसीस धरल्यो जाल्यार दिवचल तालुक्याची टोटल केसीस 95 आसा सर. थँक्स अ लॉट विनायक. मागीर एक गजाल लोकांक परत सांगचीशी दिसता जी आमी कालय उलयताले की काल जी भाजयांच्या स्टॉलांचेर, ग्रोसरी स्टोरांचेर, सुपर मार्केटाच्या भायर जी गर्दी पडिल्ली, आज जर तुमकां पळयत जाल्यार लक्षात येतलें की खुबशे ग्रोसरी स्टोर्स ओपन आसात, भाजयांचे स्टॉल्स ओपन आसात, सुपर मार्केटाय काय ओपन आसात. सो ह्या गर्देचो फायदो कितें जालो काय आमकां लुकसाण जालें. आमी जे पोती भरून काल आमकां एका रिपोर्टरान बरें सांगिल्लें की चवथीचो बाजार कसो दिसता कोविडाचो न्ही म्हणून. सो हें जें आमी केलें फाटले 2-3 दीस हें कितलें सेन्सिबल आशिल्लें आनी हाका लागून कोविड कमी जातलो काय काल आमी तो चड स्प्रेड केलो हें म्हाका दिसता फुडल्या कांय दिसां भितर आमकां कळटलें. पण एक गोंयकार म्हणून, एक नागरीक म्हणून आमी गांभीर्यान विचार करपाची गरज आसा की जी कृती आमी केली ती सारकी आशिल्ली, चूक आशिल्ली. कारण आज जर पळयत जाल्यार आज एज पर एसेन्शियल सर्विसीस दुकानां, नॉर्मल शॉप्स जे आसात, भुसारी दुकानां जी आसात, सुपर स्टोर्स जे आसात ओपन आसात. सो हें केलें कित्याक? आय अंडरस्टँड दॅट देर इज अ कन्फ्युजन. म्हाका हेंय खबर आहा की गव्हर्मेंटा कडच्यान जाय तितली क्लॅरिटी येना आशिल्ली. काल सुद्दां जे नोटिफिकेशन आयलां आमी कालच्या लायव्हा भितर कंटिन्युअसली सांगलां कम आउट क्लियरली विथ गायडलायन्स. तरी आसतना जे रातीन नोटिफिकेशन आयलें ते क्लियरली नाशिल्लें. सो देर इज एम्पल स्कोप फॉर पीपल टू डाउट. बट ताजे जे परिणाम जाले आणि जी गर्दी जाली ती विदाउट सोशल डिस्टन्सिंग जाली आणि ज्या तरेन ते सगळे लायनी लागल्यो, मागीर अव्वाच्या सव्वा प्रेसान तुगेले विकपा लागले, भाजी कित्याच्या कितें रेट लावन विकल्यो. ह्यो ज्यो गजाली घडल्यो हातूंतल्यान बरें जालें काय वायट जालें म्हाका दिसता हाजो आमी सगळ्यांनी सिरियसली विचार करपाची गरज आसा. हांव थंयच्यान फोंड्या वता, विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर फोंडे सावन. विवेक, कितें आहा फोंडेची अपडेट?
पयलीं हांव येता लॉकडावनाचेर जे सरकारान बरें पयलीं करपाक जाय आशिल्लें लॉकडावन. कित्याक लोक आतां उलोवंक लागले हे फक्त नांवा पुरती केला काय म्हणून लॉकडावन. 3 दिसाच्या लॉकडावनान कितल्योश्यो केसी कमी जातल्यो हाजेरूय लोक उलयतात. लॉकडावन नो डाउट 100% सक्सेसफूल जाल्लें आसा. एक गजाल आसा की पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आहा तो बंद केल्लो आसा. रस्त्यार येवंक जायना, अरेस्ट करतले अशें म्हणून सर्क्युलर आसा गव्हर्मेंटाचो. पण म्हाका दिसता इंडस्ट्री आनी हे बाकीचे ह्यो गजाली चालू आसलेल्या कारणान ज्यो गुड्स ट्रान्सपोर्ट आहा तांकां डायरेक्ट एंट्री केल्ली वता गेटी वयल्यान. म्हाका दिसता ते गोंय भायरच्यान येयल्ल्या कारणान तांकां चेक करतात काय डायरेक्ट तांकां चेक करतात जाल्यार म्हाका दिसता रिपोर्ट एटलिस्ट एक 4 ते 5 वरां लागता एक रिपोर्ट येवपाक. पण ते बिंदास पैकी एंट्री मारतात भितर. इंडस्ट्री चालू असल्या कारणान आमचे गोंयकारूच थंय इंडस्ट्रीन कामां आसात. हांगा बेतोड्या इंडस्ट्री आसा, पुणे आसा, मागीर वेर्णा आसा त्या सायडीच्यान मडकय आसा. सो हे लोकल्स आहा तेंच्यांनी कशें कितें लॉकडावन म्हणटकूच तेंच्यांनी घरा रावचें काय परत तेंच्यांनी थंय वचचें असो एक प्रश्न निर्माण जाता. कित्याक म्हाका दिसना कित्याक फॅक्ट्रीच्यानूच वो कंपनीच्यानूच वो सगळ्या गांवांनी पावल्लो आसा पयलीं. हे सगळ्या लोकांक खबर आसा व्हायरस जो आसा तो. आनी एक गजाल म्हत्वाची म्हणटा ती सरकारान आतां फक्त कोवीड पेशंट आहा तांचेरूच म्हाका दिसता चड लक्ष घाल्ल्या कारणान जे पळय दुसरे आजारी आसा म्हणल्यार दुसरे जे दुयेंस आहा ताका लागून जे जीएमसीन बीन अजून पेशंट आहा तेचेर सामकें दुर्लक्ष केल्लें आसा. तांकां म्हाका दिसता आयसोलेशनानूच दवरतात, खंय तरी व्हरून आयसीयून दवरतात. तांकां कोण पळोवपाक येना. आनी जेन्ना तेंगेली हालत म्हणल्यार अशें तांकां सामकें हें जाल्यार तांकां कोवीड टेस्ट करतात. पण बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आहा तांकां आतां हार्ट पेशंट आहा, जो एक मनीस डायबिटीस आहा ते एडमीट जाले आहा तेंचेर कांयच म्हाका दिसता तांकां दुर्लक्ष केल्लें वता प्रमोद. सो ह्यो गजाली खंय तरी जाग्यार येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. या थँक्स अ लॉट विवेक. हांव जें मडगांव वता, मडगांव एक इंटरेस्टिंग गजाल जाल्या, बरी न्ही वायट. एक भिकारी पॉझिटिव्ह टेस्ट जाला. ताची डेथ जाली. डेथ जावन जेन्ना ताजेर पोस्टमॉर्टम टेस्ट जाली तेन्ना लक्षांत आयलें की तो कोवीड पॉझिटिव्ह म्हणून. आनी जेन्ना भिकारी पॉझिटिव्ह टेस्ट जाता तेन्ना कितलेशेच प्रश्न उप्रासतात. कारण दॅट इज अ लास्ट पॉयंट जंय व्हायरस पावपाक शकता. युजली कोण वचून भिकाराक मिठी मारना. बरी आसतना जर भिकाराक कोवीड जाला जाल्यार तो कसो जालो आनी तो इतली लेवला मेरेन कसो स्प्रेड जालो. म्हाका दिसता हाजेर सिरियसली चर्चाय जावपाक जाय आनी इन्व्हेस्टिगेशनूय जावपाक जाय. सावयो आसा आमचे बरोबर मडगांवसान. सावयो कितें आहा अपडेट्स मडगांवच्यो? पळय सर काल एक भिकारी पॉझिटिव्ह मेळ्ळो म्हणसर कितें जाला तो ओल्ड पिकअप स्टँड आहा थंय तो बोन्ना जालो. सो तेन्ना लोकांनी 108 गाडी आपयली आनी ताका हॉस्पिटलान व्हेलो. तेजो ट्रिटमेंट चालू जालो. सर रातयान तो मेलो म्हणटकूच तेजे दिसा म्हाका मोठे पयलीं तेणी स्वॅब टेस्टिंग केल्लें आनी मागीर तेजो मेलो म्हणटकूच तेजो रिजल्ट पॉझिटिव्ह आयलो. सो देर वॉज लॉट ऑफ दिस थिंग इन हॉस्पिशियो. आतां तेणी जे 108 हॉस्पिटल स्टाफाक टेस्टिंग केला आनी रिपोर्ट्स आर अवेटेड. तर तशेंच आयज हांव डॉक्टर आयरा लागीं उलयतालो कितले पेशंट आयले म्हणजे तेन्ना तेणी सांगलें देर आर 127 पेशंट विच आर सिम्टमॅटीक. ती म्हणल्यार चडशे पेशंट जे आतां म्हणटा आमी 100 जाले 150 मायज जाले ती म्हणल्यार दोज आर असिम्टमॅटीक. सो ओनली सिम्टमॅटीक पेशंट्स आर एट ESI hospital. Okay, so another thing that I want to tell is क्लेफाचे कंडिशन इज स्टेबल की आयज सकाळी बोवाळ जालो की ताका डिस्चार्ज दिलो म्हणून पण डॉक्टर आयरान सांगला इज कम्प्लिटली स्टेबल आनी तो अजून ESI हॉस्पिटलान आसा म्हणून. सर रिगार्डींग दीस लॉकडावन मडगांव बी सर आयज बरें कंप्लीट लॉकडावन जालें. लोक रस्त्यार कोण दिसनासले थोडी शॉपां ओपन आसली. सो वन थिंग वी हॅव टू कॉंग्रेच्युलेट गोवा पुलीस कित्याक जेन्ना खूब पावस पडलो तरी पूण ते रेनकोट घालून ते पावसान येवन ते पेट्रोलिंग चालू आसलें. देर वॉज हेवी रेन टुडे इन मारगांव अँड पुलीस वर कंटिन्युअसली ऑन द रोड. देर वर लॉट ऑफ लेस पीपल ऑन द रोड. थोडे कोण एमर्जन्सी हेका लागून ते वयताले बट इट वॉज ओवरऑल 100% लायक हाव विक्रम एज टोल्ड इन वास्को. सो म्हणजे लोकांक आतां कळना बाबा हे कोवीड दुयेंस हे आमी लॉकडावन म्हळ्यार लॉकडावन करपाक जाय. येस सर. या थँक्स अ लॉट सावयो. महेश गाडी जॉईन जाला आमकां. महेश म्हजो आवाज क्लियर येता? हय. या यू आर मेकिंग अ पॉयंट. गो अहेड.
जेन्ना लॉकडाऊन आशिल्लो तेन्ना मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन हे एसेन्शियल कमोडिटीजा अंडर हाडिल्ले MHA आणि तेन्ना पयल्या लॉकडावनाकूच आणि तेन्नाच्यान मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन हे सुरू आसा. इवन स्टेट गव्हर्मेंटान एक्चुअली जून जुलयान मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन आसना, बंद आसता, पूण जो एक्सपेक्टेड ओवर आहा जो तांकां रॉयल्टी पेमेंट ओवर आसता तो कोर्टान जेन्ना अलाव केलो तेन्ना स्टेट गव्हर्मेंटान जुलयान सुद्दां मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन अलाव केलें. ओके या थँक्स अ लॉट महेश. हांव थंयच्यान वता आतां नेक्स्ट जे लोकेशन आमचें आसा तें म्हापसा. श्याम फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें आहा म्हापशेची अपडेट? ऑन ग्राउंड कितें परिस्थिती आसा? कारण थंय अकस्मात केसी वाडपा लागल्यात. हय प्रमोद, जशे दिसान दीस सगळे स्प्रेड जायत आसा आनी थोडे थोडे नवीन नवीन गांव जाल्ले आसा. म्हापसा जाल्या उपरांत मागीर शिवोले जाल्या उपरांत थिवीत जाल्या उपरांत आयज अंजुना एक केस जाल्ली आसा आनी दुसरे थिवे जाल्यार तितून आयज 122 जाणांची स्वॅब काडल्या. तेंचो फाल्यां बीन रिपोर्ट येतलो. तशेंच म्हापशा आनीक केसी आयज वाडलेले आहा. कितक्यो त्यो अजून तांचे डिटेल्स हांव न्हू डॉक्टराक फोन केल्लो तेन्ना ते डिटेल कितक्यो त्यो मागीर लेट 7 मेरेन कळटल्यो. म्हूण दिसान दीस केसी वाडतूच आसा आनी नव्या नव्या गांवांनी ते स्प्रेड जायत आसा. दुसरें आतां लॉकडावनाच्या बद्दल जर म्हटलें जाल्यार लॉकडावन जर म्हापसा बाजार जर म्हटलो जाल्यार 100% शॉपां सगळे 100% बंद आसा. फक्त बँक, फार्मसी आनी गव्हर्मेंट ऑफिशियलां म्हणजे एक सिव्हिल सप्लाय, पुलीस स्टेशन, फायर ब्रिगेड, मामलेदार ही जर गव्हर्मेंट ऑफिसां सोडली जाल्यार बाकी सगळे हे बंद आसा. पूण लोकांची येरादारी पळय आसा ती 2 व्हिलरी घेवन 4 व्हिलरी घेवन हे चालूच आसा. दुसरे हायवे जर पळयले जाल्यार व्हडल्यो लॉरी 12 टायरांच्यो बीन 14 टायरांच्यो तसल्यो लॉरी येयत आसा डायरेक्ट येवन वचत आसा. दुसरे प्रमाण आतां तुवें म्हटल्यार पळय लॉकडावनाक लागून लोकांनी काल जो बाजाराक जी गर्दी केल्ली जेन्ना 5-6 जाता म्हणसर रेट बीट सारकी बरी आसली आनी जेन्ना लेट जशी जायत गेली तेन्ना एकले भाजीवाल्यान थोड्यांची भाजी काबार जाली आनी कितें जालें आनी डबल रेट जाली. किंवा टमाटाची रेट जी 40 रुपया किलो आसली केन्ना 5-5.5 मेरेन 40 रुपया आसली ती 100 रुपया ते 120 रुपयान रेट काडली. कांदे 20 रुपयान किलो आसले ते 50 रुपयान. बटाट 30 ते 35 रुपयान किलो आसले ते 50 रुपया 60 रुपया काडले. सादे हे जर घेतले जाल्यार आमी काकडी 30 रुपयान किलो आसताली ती 80 रुपयान किलो. अशी लेट मेरेन लोकांचो समज कसो जालो 3 दीस लॉकडावन न्हू 3 दीस लॉकडावन न्हू हे 3 दीस जाल्या उपरांत मागीर फुडें वाडूंक शकता. मागीर पळय प्रॉब्लेम जातलो कित्याक सोमार मंगळाच्यान श्रावण स्टार्ट जाता मागीर भाजी जाय पडटली न्हू आनी त्या हितून लोकांनी सामकी एक गर्दी केली आनी थोड्या ते स्टॉल वाल्यां कडेन भाजी बीन काबार जाली. दुसरे कडेन गेलो ना ही इतलीच आसा आनी परत तुका अशी जाल्यार तुका मेळची ना असले हे करून सामके लुटालूट कशी केल्या. तेचेर खरो म्हणजे गव्हर्मेंटाचो कांयच कंट्रोल असो कांयच ना. इवन सांगपाचो म्हटल्यार आतां वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट आसा पूण तेंच्यांनी खरें म्हणजे ते बाबा त्याच्या उपरांत येवन पळोवंक जाय आसलें की रेट बाबा कशी कितें आसा काय कांयच ना. या थँक्स अ लॉट श्याम. हांव थंयच्यान मुखार वता. सत्तरी कल्पेश आसा आमचे बरोबर. कल्पेश, कितें आहा सत्तरीची अपडेट? वॉट आर यू हियरिंग? सत्तरीची अपडेट सर रिगार्डिंग कोविड सांगपाक गेल्यार आयज तशें मातशें रिलीफ आसा. आयज तशें पॉझिटिव्ह पेशंट्स मेळोंक ना. सो आयज ओके आसा सिच्युएशन. रिगार्डिंग सर लॉकडावन सांगपाचें म्हटल्यार सर फाटल्या फावट लॉकडावन जालें आनी हे फावट जे आयज जे लॉकडावन जाला तितून सर खूब डिफरन्स आसा. कित्याक तर अकॉर्डिंग टू गव्हर्मेंट गायडलायन जेन्ना आमी काल लायव्ह केली तेच्या उपरांत गायडलायन्स आमकां आयल्यो आमच्या मोबायलाचेर. भितून ग्रोसरी शॉप आनी एसेन्शियल्स चालू आसा. त्योय गायडलायन्स तश्यो सामकी क्लियर नाशिल्ल्यो पण भितून एटलीस्ट एसेन्शियल्स अँड ग्रोसरी स्टोर्स बीन चालू आसतले सांगिल्लें. पण वाळपय सर तेवूय आयज ओपन ना. 100% म्हणटा न्ही तसो आयज रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. फकत फार्मासीज आसा तितल्योच ओपन आसा. आनी एक सर गजाल सांगपाचें म्हटल्यार 14 तारखेक WRDन एक नोटीस काडलेली की अंजुना डॅमाची जी रेंज आसा वॉटर स्टोरिंग कॅपॅसिटी ती वाडलेली आसा म्हणून ते उदक सोडपाचें आसा अशें म्हणून गजाल ऐकलेली. आयज आनी काल सर सत्तरीन भरपूर पावस पडटा. भरपूर म्हणजे खूपच पावस जाला
ताका लागून हांवें पर्सनली थंय कॉन्टॅक्ट करून चवकशी केली, पण अजून मेरेन गेटी ओपन करूंक ना थंयसर. पण लोकांक मातशें अलर्ट रावपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता, कित्याक तर ह्या 2 दिसांक जर असो पावस पडलो जाल्यार थंयसर ते गेटी ओपन जावपाक शकता. आनी एक गजाल सांगपाचें म्हटल्यार सर, तुमी जो तसो पॉयंट काडलोय की काल ग्रोसरीज जावं व्हेजिटेबल शॉपाचेर इतली गर्दी पडली आनी इतली गर्दी करून आयज जर शॉप चालू आसा जाल्यार फायदो कितें जालो. तर काल हांव कांय लोकां कडेन पर्सनली वचून उलयलो जे शॉपिंग करताले न्ही. सो हांवें तांकां विचारलें की तुमी इतली शॉपिंग कित्याक करतात, 3च दिसाचो लॉकडावन. तेंच्यांनी सांगलें की गव्हर्मेंट सारकें कांय अजून कितें आसा ना, कितले दीस जातले ते गव्हर्मेंटान अजून मेरेन ब्रीफ करूंक ना. सांगपाक शकना की लास्ट टायम तशेंच केलें, 2 दिसाचो लॉकडावन केलो, मागीर आख्खो लॉकडावन फूल वाडयलो. तशें वाडयत बीन जाल्यार हो भंय लोकांच्या भितून मनान तयार जालो, म्हणून काल सर इतले रश जाले शॉपांचेर. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जशें आतां फट्टेन आमकां इनपुट्स दिले की भाजयेचे रेट्स वाडयले आनी कितें. तर एक फावट लॉकडावन जालो आनी त्या टायमारूच तशेंच भाजयेचे रेट डबल टिबल लोकांनी काडले व्हेजिटेबल शॉपार. सो ह्या टायमार कन्सर्न डिपार्टमेंटान सर सारखे वॉच आउट करपाचें आसलें तेंचेर की बाबा लॉकडावन जाता, भाजयांची रेटी वाडटल्यो, हे आमकां जनरल पब्लिकाक खबर आसा, जाल्यार कन्सर्न डिपार्टमेंटाक कित्याक कळोंक ना ही गजाल. कन्सर्न डिपार्टमेंटान तेचेर लक्ष दवरून तेंचेर योग्य ती कारवाई करपाची गरज आसली. थँक्स अ लॉट कल्पेश. हांव पेडण्यां वता, पेडण्याची अपडेट घेवया. मकबूल आसा आमचे बरोबर. मकबूल, आयची अपडेट कितें ऑन ग्राउंड लॉकडावन आनी कोविड केसीस दोनींची? सर लॉकडाऊन म्हटल्यार सर जेन्ना 22 मार्चार जे लॉकडाऊन केले तेंच्यांनी तेन्ना खंय तरी लोक रस्त्यार दिसताले, पण आयज लोकांनी मनार घेतले अशें दिसता. हॅलो सर, मनार घेतले अशें दिसता. पण खंयचे बारीक शॉप ओपन आसलेले, एक मिल्क शॉप ग्रोसरीचे, आणि पोलिसांनी मात बरें काम केलें की पेट्रोलिंग बरे भशेन पेट्रोलिंग केलें आनी बंदोबस्त केलें. आनी कांय भुरगे बीन बँकेक वता किंवा ग्रोसरी वता म्हणून निमित करून वता रे. आणि एक म्हटल्यार सर पेडणे तालुक्यान वारखंड आणि कोरगांव मिळून 277 स्वॅब कलेक्शन केल्ले, पण अजून 2 दीस जाले तेंचेर अजून कांयच इन्फॉर्मेशन मेळूंक ना. पण जेन्ना स्वॅब कलेक्शन केलात त्या वाठारांतले जे लोक आसात अजून ते फिरतात, म्हणजे लॉकडाऊन कालय फिरले, आयजय खंय मदीं मदीं फिरता, पण लोकांचे भितर भंय आसा की हे खंय तरी स्प्रेड करतले म्हणून. आणि दुसरें म्हटल्यार सर रेशन शॉपार जे थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रीक जे मशीन आसा थंय थंब इम्प्रेशन घेवन तांकां रेशन दितात. त्या विशयाचेर आयज सर लोकय म्हणटाले जर आमी थंब इम्प्रेशन दिल्या तर सपोज जर कोरोना पॉझिटिव्ह आसा तेणी जर थंब इम्प्रेशन दिवन त्याच्या कडसून आमकां सगळ्यांक स्प्रेड जावं शकता. तर ह्याचेर हांवें सुद्दां गोविंद गावडे आसात आमचे MLA तांकां हांवें कॉन्टॅक्ट केले की मदीं तुमी अशें म्हटलें की बायोमेट्रीक बंद करतल्यात म्हणून, पण तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर उलयलें की आमी ह्या विशयाचेर धाडल्या म्हणटा आमी बंद करचे गोंयान तरी, कारण SOP आनी MHAच्या गायडलायनी प्रमाणे सर प्रत्येक स्टेटान हे कंपल्सरी आसा, तरी पण आमच्या गोंयच्या खातीर तरी आमी डिसिजन घेता म्हणून तेंच्यांनी सांगलें. थँक्स लॉट. म्हाका एक दिसता की हे टेस्टिंगाच्या बाबतीत जे दिवचले आज जाला की टेस्ट करतगीर जो मेरेन रिजल्ट येना तो मेरेन त्या मनशान आयसोलेटेड रावपा जाय. परत वचून फॅमिली बरोबर किंवा परत वचून मार्केटान किंवा फ्रेंडा बरोबर बसपा जायना. आज जी एक केस जाल्ली आमकां दिवचले दिश्टी पडटा थंय तेच जाला की ट्युलिपाक काम करताले, टेस्ट केली, पण टेस्ट करून टेस्टीचो रिजल्ट येता मेरेन आयसोलेटेड रावलो ना, घरा कडेन सगळ्या कडेन मिक्स जाले आनी आज तांचे दोन फॅमिली मेंबरय पॉझिटिव्ह टेस्ट जाल्या. सर आयज म्हटल्यार आयज 2 केसी मेळ्ळ्या सर, एक पेडणे मेळ्ळा आनी एक पालया. टोटल पेडण्यान आतां मेरेन सर 47 केसीस आसात सर. टोटल पेडण्या आतां मेरेन 47 केसीस. आय थिंक थंयच्या मुखार या सांगे, केपें, कुडचडें. मयूर नायक आसा आमचे बरोबर. मयूर, कितें आहा ह्या व्हडले वाठाराची अपडेट कितें आसा? प्रमोद, काल एक हवेडे पंचायती भितर एक नुस्तेकार तेगे फॅमिली फूल पॉझिटिव्ह मेळ्ळी म्हणून 101 लोकांक सॅम्पल्स व्हेल्ले आनी तेंकां सांगलें घरांकच रावा म्हणून. तेंचे आज सॅम्पल्स येयले ताजे नेगेटिव्ह येयले आसात, पण एक बरी गजाल जालेली आसा. आनी लॉकडावनाचेर सांगपा म्हणल्यार लॉकडावन फुल्ली लॉकडावन 100% लॉकडावन जाल्लें आसा ह्या भागांनी. केप्यां सबंद, कुडचड्यार बंद जाला, सांगे बंद, तशेंच सावड्ड्याय बंद जाल्लें आसा. फकत मेडिकल आसा आनी सकाळ फुडें मातशें दूद जेन्ना मेळटा ते दुधाचो टायमार दूद मेळटा, पूण ह्या जाग्यार सगळी फूल जाला. मेन म्हणल्यार कितें जाला, लोक अशी भोंवपाची संवय आसली लोकांक. आज पावसान एक बरी गजाल केल्या,
सकाळच्यान हांगा भरपूर पावस पडटा म्हणटकीर लोक भायर सरपा बी मेळना पावनी केला आनी केला सगळें केला आता. या व्हेरी ट्रू मयूर, की पावसान म्हाका दिसता ज्या तरेन पावस पडटा सध्या, पावसांनी आज बरोच फावर केला की घरांतल्यान भायर सरपाचें कोणाक दिसना. एक म्हाका सगळे रिपोर्टरांची अपडेट आयकतकीर एक म्हत्वाची गजाल जी लक्षांत येता ती म्हळ्यार लोकांनी पॅनीक बायींग जे केल्लें ताजो जर आज पयलो, ज्या जाग्यार स्वताच्या खुशयेन कोणें आपल्यालो भुसारी शॉप किंवा मार्केटांतले आपल्यालो रेग्युलर एसेन्शियल गजाली विकपी शॉप जर बंद दवरला जाल्यार तो बंद आसा. फ्रॉम गव्हर्मेंट सायड ह्यो रेग्युलर ज्यो वस्तू मेळटा धरून दूद बीद सगळें बंद करपाचो कसलोच आदेश ना. भाजयेचे शॉप करपाचोय बंद करपाचोय कसलोच आदेश ना. सो ताका लागून जे पॅनीक बायींग जालें आनी अव्वाच्या सव्वा रेटीन जालें, कारण लास्ट लोकां भितर जो एक पॅनीक आशिल्लो ताजो कितल्याशाच जाणांनी गैरफायदो घेवपाचोय प्रयत्न केलो. ताचे फट्टेन सांगलें की डबल रेटीन टोमाट बिमाट विकपाक लागले. हें खूब जालां काल. सो ताका लागून दोन गजाली जाल्यो. एक म्हळ्यार ऑब्वियसली त्रासूय जाले आनी त्याच बरोबर ज्या कारणां लागून लॉकडावन करताले तो इफेक्टीव जावं किंवा इनइफेक्टीव जावं, ज्या कारणा खातीर करताले ते कारणच कुशीक उरलें आनी आमी सामके चोम्यांनी तुगे भायर सरले. आय थिंक ती मेजर गजाल जाली, ती परत जावपाक जायना. दुसरी गजाल, जे लोक टेस्ट करून घेतात जे आमी सांगिल्लें तांणी टेस्ट रिजल्ट येता मेरेन आयसोलेटेड रावपाक जाय. तांणी वचून परत मिक्स जावपाक जायना. कारण जर तो मनीस पॉझिटिव्ह येता आनी तो जर मिक्स जाल्लो असलो, ही इज पुटींग पीपल क्लोज टू हिम, पीपल अराउंड हिम एट अ रिस्क. आय थिंक ती सामकी म्हत्वाची गजाल आहा. तिसरी जी विक्रमान प्रोग्राम चालू आसतनाच ब्रेकिंग न्यूज दिली की गोंयच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे अध्यक्ष जुजे फिलीप डिसोजा तांचे भाव कांय दिसा पयलीं कोविडाक लागूनच एक्सपायर जाले. जुजे फिलीप डिसोजा हॅज ऑल्सो टेस्टेड पॉझिटिव्ह फॉर COVID-19. चवथी, वास्कोचे नगराध्यक्ष धरून सगळ्यांची अजून मागणी आसा की वास्को एक लॉकडावन घेवचो आनी मास टेस्टिंग जावचें म्हण. आनी पांचवी सगळ्यांत म्हत्वाची, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आर एमर्जिंग एज अ मेजर सेंटर फॉर कोविड ट्रान्समिशन. सो त्या जाग्यारय बी मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग जावन आयसोलेशन आनी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग जावप गरजेचें आसा. म्हाका दिसता ह्यो 5 आयचे हांव टेकअवेज मानतां. इतल्याचेर थांबता. लॉकडावन फुडले 2 दीस चालू उरतलो तेन्ना उगीच काचाबूल कोणें जावची न्ही, रावचे घरांत. कारण खूब जाण म्हणटात की 3 दिसांनी कितें जावपाचें आसा कामां. 3 दिसांनी जरी कांयच जावपाचें नासलें तरी शेनवार आनी आयतार घरा कडेन रावलें म्हण कांय बिगडचें ना. सो तितली तरी तो पाळचो. आनी त्याच बरोबर एक गजाल लक्षांत दवरची की आर्थीक बॅलन्सिंग आनी हेल्थ बॅलन्सिंग अशी सर्कस सध्या सरकार करता. आनी तातूंतल्यान आर्थीक बॅलन्सिंगाचो एक जी गजाल आसा जी कालची टिचरांची सर्क्युलर, जाका लागून आज गोंयभर बोवाळ पडला की त्या एडेड इन्स्टिट्युशनान पगार दिवचो म्हण. म्हाका दिसता ती गजाल शूड नॉट गो आउट ऑफ हँड. आनी राज्याची आर्थीक स्थितीय खंय तरी जाग्यार उरपाक जाय आनी ताका लागून कांय इकॉनॉमीक एक्टिविटी चालू उरपाक जाय हाचेंय भान आमी दवरपाक जाय. इट्स अ व्हेरी ट्रिकी सिच्युएशन. इट इज अनप्रेसिडेंटेड. हांव सुरवातीक सावन सांगतालो देर इज नो युजर मॅन्युअल फॉर दीस म्हण, आनी देर इज एक्चुअली नो युजर मॅन्युअल फॉर दीस. जसो दीस येता तशे निर्णय जातात, आमी शिकतात, सगळे शिकतात. सो एकच गजाल आमी करपाक शकता हातूंत भितर, ती म्हळ्यार सगळे SOPs फॉलो करपाचे, सेफ्टी मेजर्स फॉलो करपाच्यो आनी जाता तितलें सेफ रावपाचें. आय थिंक इफ ऑल ऑफ अस एटलिस्ट बी कॉशियस आनी कॉन्शियस ऑफ दॅट, बऱ्याच प्रमाणात सगळ्यांकच फायदो जातलो. इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.